पिपिड्यांचे म्हणपाचे असल्या गो मरे सकाळसून 2 फोन येल्यात चेडवांचे कोण रे ती आनी कोणाक येतले ह्या मातुट्याक काय ह्या भाड्याक तुमका भाई उसको फोन करके नंबर दिया था आणि मेरे को बता रे ये जी सांगता पेंटाची चेन अरे शिवा तुका त्याला पेंटाची चेन कशी ती बरोबर कोण असले आता तरी किती रे हा आता तरी किती तुम्ही खरे मुंबईत शिकताले तर चेनी होताले ते बाबा ये वो चेन नहीं ये तो अलग ही चेन है वो मेरे बिना चैन नहीं आती मिलते जिस बेचारे का पद आहे का मुझे चैन नाही दुसरी चैन म्हणजे या बघ त्याला चैन पडाला कळलं मरे मागे सांगा किती घटा चल म्हटलं अरे इसको को सर किरे बडबडता तुम्ही कोणच्या काय नाही ते चैन होता उगे रावले नाही तर माझं भुतरवा सोया हो हा मरे हा फुलोर जे किती हा पैसे काढून घेता किती काढून घेता हा बरे फुलोर हे कोणाचे किती लफडे असं पळय ते सगळे काढून घेता आणि तुका इंग्लिश शिकपाचे आसा न्हू ते हांव मातशें हेतून थारोवन घेता तो मात हांव भुतरवा सोया सारकें कितें तें कर मदल्या मदीं घालून काडटा म्हणून घालूनच रावशी अरे आबो हांवें तुका अशें केन्ना केला रे आबो तूं म्हाका भितर वया वयता बाबा बरोवपाक ट्रेन जाला मरे तूं ट्रेन मात्र हांव तर ती मोदले कुडीन जाल्लो तेन्ना हांगा ट्रेन बीन कांय नासली ही ट्रेन रे तुजे तुका फोन येयलो परवीन म्हूण कोणाचो पण परवीनाक जर हांवें नंबर दिवंक नासलो मैंने मेरी वाली को दिया था ना उसी ने परवीन का नंबर दिया रहेगा हाँ तो ते कितें म्हणटाले ते व्हडल्या संकटान पडला खंय तुमकां सामको अर्जंट फोन करूंक लायला व्हडो व्हडल्या ते संकटान क्या हुआ बॉबी कोई प्रॉब्लम मेरे को ना ऐसा लगता है तुम फिक्र मत करो दोस्त मैं मेरी वाली को बोल के तो बराबर इलाज करने को बोलता हूँ तुम टेंशन मत ले लो यार मेरे जैसा दोस्त मिला है इसलिए छोड़ना यार काय वडली भानगड बी जावना काय झालं काय करायचं घर येतात ते तुम्ही दोघा काही खावताली करून त्यांना हॉस्टेलात रे हॉस्टेला किती हॉस्टेलात तुम्ही किती पाठवा थंय चाव दिवपा घातले अरे तू बी लावताय तर तुम्ही खावा का अनपड भेटलं माझं तुका शिकवण कोण आसले हा हांवूच कित्याक पात्रांव अनपड हो सगळो गांवूच अनपड आवाज सुद्धा अनपड अगा एक माणसं बरोबर आवाज कितें अनपड म्हणटी जाल्यार मागीर तेका खंयसर वाचून बरोवंक येता जर थंय सुद्दां मारूंक कळना आमचा शाप खंयसर पूण तरी सुद्दां तो सरपंच जालो मरे सरपंच कितें कोणीय जावं येता आमचो एकाय जालें आवाज थंय मारपाक हांव शिकयतलो आतां कशें जालें म्हणजे आबाचो होच विचार आसलो काय बी तुजे कडेन शिकपाची खूब आस आसा दोच म्हणटालो तो म्हाका मातशें शिकून घेतलें आसलें जाल्यार बरें जातलें आसलें म्हणून पंचायतीचो कारभार वाचपाक बरोवपाक कळटलो म्हणून आनी गांवांत मातसो आनी रेस्पेद वाडटलो म्हणून मात्र तुमी शिकयात बाबा शिकयात कोंकणी शिकयात इंग्लीश शिकयात हिंदी शिकयात मराठी शिकयात सगळें शिकयात आवडलो हांवूच अर्दवट शिकून येना तेका कशाला सांगतलो